उत्पत्ती 40:2 आमी 8 वरेंतल्यान सगळे आमी वाजूया. आतां तुमी मातशें आयकात. जुझेन आपल्याच्या भावाक ताणें वळखलो, पूण तांणी ताका वळखोंक ना. तेन्ना जुझेन पळय आपणान सपनां पळयलेलीं तें उगडास केलो आनी तांकां पळोवन ताणें अशें म्हटलें, तुमी बेदी जावन आसात आनी हे देशाची दुर्दशा पळोवंक तुमी आयल्यात. ताणें जबाब दिलो, ना दोनिया, तुजे चाकोर हिंगासर जेवणाचे वस्तू घेवच्याक आयल्या. आमी सगळे एकाच बापाचे पूत, आमी सगळे प्रमाणीक मनीस. तुजे चाकोर बेदी न्हय, तुजे देशाची आमी दुर्दशा पळोवच्याक हांगासर येवंक नान. ताणें म्हणलें, ना ना, तुमी हे देशाची दुर्दशा पळोवच्याकूच तुमी आयल्यात. ताणें म्हणलें, आमी तुजे चाकोर, आमी 12 भाव कानान देशांत रावतात आनी एकाच मनशाचे आमी भुरगे. आनी धाकटो भाव ह्या वेळाचेर आमच्या बापायशी आसा आनी एक मरोन गेलो. तेन्ना जुझेन तांकां म्हणलें, ना, हांव जाणा तुमी थिंगा सरले बेदी म्हणून, आनी ह्या पासत तुमची आतां परिक्षा जातली. फेरोवा पाठशाळेचेर तुमकां सोपत, जे मेरेन तुमचो धाकटो भाव हिंगासर येयना जाल्यार तुमी हांगासर वयचे नान. त्या पासत तुमच्या मदें कोणाक एकल्याक तुमी थिंगासर धाडात आनी तो तुजे धाकटे भावाक हांगा घेवन येतलो. आनी ते मेरेन तुमी हिंगा बंद करून आसतले जे मेरेन तुमी पुरावो दिसोर. आनी जरी तर तुमी सोट सांगना जाल्यार फेरो पाठशाळेची सोपत तुमकां आमी बेदीत अशें सजमतले. 3 दीस ते जेलीन आसलेले. केला पळय ते पातकांची सजा भोगता. तुवें जे पातक केला, जी चूक केला ताजी सजा आसतली काय? जायते लोक चिंतात ताजी सजा आसची ना. हें सारकें न्हय. मागतात तुमकां आयकात म्हज्या भावा भयणानो, तुमी जे पातक केला पळय गोडेक तुमी विसरत, पूण ते पातक केला पळय तें तुमकां विसरचें ना. हें तुमी सदांच उगडा दवरचो. 20 वर्सां आदीं पळय जें ताणें पातक केलें, जें ताणें चूक केलें, आतां 20 वर्सां उपरांत ते आतां पातकाचेर भक्षणे दितात. पातक कितें करता तुमी जाणात? पातक सारकें तुमचे पाठीक लागता, एक सावळी कशी. एक दुस्माना भाशेन तुजे तो फाटीक आसता, तो तुका सारकोच काबार करून सोडटा. आयज जायते लोक आपल्याक जाय त्या भाशेन कामां करीत आसा. उपरांत सर्वेस्परा कडेन येवन थिंगासर बक्षणे मागता. सर्वेस्परा, तूं आमकां बक्षणे दी बापा. तूं बक्षिता पळय तसलो सर्वेस्पर. हांव एक पातकी दादलो, हांव एक पातकी बायल, म्हाका बक्षणे दी बापा. ह्या भाशेन धाकटुलें मागणें करून सिंपल रुपान ह्या भाशेन तुमी म्हणटा, म्हाका बक्षिला म्हणून तुका आर्गां दिता बापा. धाकटुलें मागणें करून आमेन म्हणून तुमी मागीर वेता. वो खरेपणीचो पश्चाताप होय काय? ना. खरेंच म्हणल्यार पवित्र आत्मो सर्वेस्पर म्हणल्यार जेन्ना पळय तुमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर मानून घेतल्या उपरांत, सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुजो तारुणदार म्हणून तूं मानून घेतल्या उपरांत पवित्र आत्मो सर्वेस्पर अशें तें कोत्ता. तुमी जें कितें पातक केलां पळय तें तुका उगडासाक हाडटा. जीं कोणाक तारोन मेवला तांकां हें सगळें बरें जाणान. जीं पळय सुदरल्यान पळय तांकां ही खबर आसा. जेन्ना तूं देवाचो ती बरी खबर आयकताय पळय, देवाचो शुभ वर्तमान जेन्ना तूं आयकताय तेन्ना पवित्र आत्मो सर्वेस्पर तुजी पातकां तुका उगडास कोत्ता. तुजे सगळे चुकी पळय तुका तो थिंगासर उगडास दिता. तूं मानूंक लागताय, वय सर्वेस्पर पवित्र आत्मो दर एक पातकी मनशाक आपल्याची पातकांचे ते प्राचित करपाक तो सांगता तांकां. ही खबर आमी जुवांचे शुभ वर्तमान 14 आनी 16 आमी वाचता. तो स्वताच्या विशीं आनी ह्या संवसारा विशीं, न्याया विशीं तो आमकां सांगता आनी ताचेर आमी मागीर चलचे म्हणून तो आमकां सांगता. तुमच्या पातकां विशीं तो तुमकां दाखयता आनी पश्चाताप करचें म्हणून तुमकां सांगता. हातून पवित्र आत्मो सर्वेस्पर तुमकां आदार दिता. तुका पवित्र आत्मो सर्वेस्परान तुजी पातकां तुका सगळे उगडास दिला काय? आनी ताच्या वरवीं तुजे जिवितान पश्चाताप जाला अशें तुजे जिवितान घडलेलें आसा काय? आनी हाकाच मन बदलप म्हणटा. मन बदलप म्हणल्यार पळय जें तुवें पयलें पातक केल्लें पळय ताचे वरवीं आतां ताचें पश्चाताप करून तें सगळें सोडटाय. तें मन बदलप म्हणटा. आनी ताच्या उपरांत तुमी जेजू क्रिस्ताक ताच्या रोगतान तुमी नितोळ जाता. आनी आतां तुजे पळय संवसारी पळय जे संवयो आसल्यो पळय तुजे तो कसलो प्रभाव करपाची कोशिश करता. तूं जाणा जावन ओ नको जावन तूं थिंगासर केन्ना चुकी करता आनी केन्ना केन्ना परिस्थिती लावन तूं चुकी करताय. आनी मागीर तूं सर्वेस्पराशी येता, धाकटून अशें मागणें करता आनी तूं म्हणटा जेजू क्रिस्ताक, म्हाका तूं बक्षणे दी, हांवें ही चूक केल्या, म्हाका तूं बक्षणे दी जेजू.
हें एकदम सारकें न्हय, तूं मातशें चिंतून पळय. कोणेक तुजे इश्टाक तुवें तिंगा त्रास दिलाय? तुजे तोंडाक येता पळय तूं उलयलोय, ताका जाय तोच दूख दिलोय. उपरांत तुका गोमोन आयलें तुवें जें म्हणलां पळय तें क्या नाका जालेलें म्हटलां आनी तुवें ताका जाय तें दूख दिलां. सारकें गाय करून तुवें तिका कितें म्हटलें आनी ताजे काळजाक आतां दूख जाली आनी तुज्या काळजान तुका दिसता तूं आतां ताका वचोन बोक्षणें मागचें. तेन्ना तुमी कितें करता तुमी सांगात? ताजे लागीं वचोन म्हाज्या भावा सॉरी, आनी तुजो इश्ट कांयच म्हणना. हांव तुका म्हणटा न्हू, म्हाका बक्षी. तरी तो उगी आसा जाल्यार आरे तुका आयकोंक येना रे, तुकाच म्हणटा रे हांव. आय एम सॉरी. आरे सॉरी म्हणल्यारूय तूं म्हज्या लागीं आतां उलयत नाय मरे. आरे हांव तुकोडेच उलयता रे. आतां तुमी सांगा म्हाका, हें सॉरी म्हणपाची ह्या भाशेन सारकी काय? दुसऱ्यांक तुमी दूख दिता आनी तांकां सॉरी पासून तुमी सारकें सांगोनान. 2 उतरां ती सारकी पदवेदार ती जावन आसा एक तितूंतलें थँक्यू. जितलें सुबेज तूं हें म्हणटाय तितलें तुका बेसां मेवतलें. सोजमोली न्हू, 2 दिसा तुवें हें उतर थिंगा उजार करीत रावचें. थँक्यू. जितले सुबेज पावटी तूं थँक्यू म्हणत आसताय तितलेंच बरे भाशेन सूख शांतीन तूं जिवीत सादतलोय. खुशालकायेन तुजें जिवीत तूं सादतलोय. एक जैतिवंत जिवीत तूं जियेतलोय. जितलें सुबेज तूं थँक्यू म्हणटाय तितलें बरें जिवीत तूं जियेत रावतलोय. थोडे जाण आसा पळय तें बिलकूल म्हणत नान आनी हें उतर पळय जितलें उणें उडयताय आनी तितलें सुबेज तुका मान आसतलो. तें उतर कितें जाणा? सॉरी. म्हाका तूं बक्षी. पळय ह्या उतराचो जितलें तूं उणें उपयोग कोत्ताय तितलें तुका बरें. जरी तर तूं पोतून तें म्हणत आसताय तुजो मागीर व्हॅल्यू वाचचो ना. तूं म्हणटाय पळय ताजें व्हॅल्यू वाचचें ना. जे लोक पळय ते आपले चुकी रिपीट करीत आसता पळय ते ह्या भाशेनूच म्हणत आसता सॉरी सॉरी, आय एम सॉरी. चुकी करतात मागीर सॉरी 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 म्हणटा. चूक केल्या पण आय एम सो सॉरी अशेंच ते म्हणटात. आनी ह्या भाशेन तूं सॉरी म्हणत राव जाल्यार तूं मुखार थंयसर सरचो नाय. मागता तूं हें उतरां आयकता ती तूं मातशी उगडास दवर. जायते जाण सर्वेस्परां कोण येता आनी म्हणटा म्हाका बक्षी सोमया. ह्या भाशेन ती म्हणटात. ती थिंगा कमांडींग आनी डिमांडींग करतात. हें तुवें सारकें न्हय. आनी तुज्या जिवितान कितें तरी लिपोवन दवरला पळय तसलें पातक आसा जाल्यार म्हणल्यार तुवें जें पातक आजुनूय मांडून घेवंक ना जाल्यार मागता हांव आयज तें मांडून घेयात. थोडे आदली ही खबर जायती आदी ही खबर जाल्ली. हांव म्हज्या दिमयेर रावोन म्हणल्यार हांव ल्हानपणींतल्यान त्या दिसा परीं हांवें जें कितें केल्लें म्हणल्यार जें कितें वायट कामां हांवें केल्लीं तातूंत हांव सगळें उगडास करतालो. 10 वर्सांचो आसतना, 11 वर्सां आसतना, 12 वर्सांचो आसतना. हांव जाणा जावन वो नोको आसतना पळय जे चुकी हांवें केल्या हांवें एक चुकीक लागून देवाच्या हाजीरपणान हांवें बोक्षणें मागलें. म्हाका आजून पासून बोक्षणें मेळोंक ना ह्या भाशेन हांवें करूंक ना. म्हाका तूं बक्षीस देवा गोरेक हांवें तें आतां मानून घेवंक ना हे भिरांतीन. इस्कॉलान हांवें खंयची चुकी केल्या, कॉलेजीन हांवें खंयच्यो चुकी केल्या, कॉलेजीन हांवें खंयच्यो चुकी केल्या त्यो, सर्वीस मेवल्या उपरांत हांवें खंयच्यो चुकी केल्या पळय त्यो, हांवें मिनिस्ट्री सुरू केल्या उपरांत ज्यो चुकी हांवें केल्या, आनी आतां मेरेन देवाचे हाजीरपणान दिमयेचेर रावोन जे बाबतीन हांवें चूक केल्या सोमया तूं म्हाका बक्षी. ह्या कामांनी हांवें चूक केल्या म्हाका बक्षी. अकावंट सेटल करपाचे हो मतलोब. चिंता तुमी म्हाका 1000 रुपया दिला आनी 1000रांतले 950 रुपया आतां देस्पेज जालो. जरी तर ते 50 रुपया हांव ते परतून दिना जाल्यार खरें म्हणल्यार तो अकावंट सेटल जावंक ना. आयकात म्हज्या भावा भयणानो, देवाच्या हाजीरपणान दरेक चुकी आमी मानून घेवच्यो. अकावंट सेटल जावचो. आतां एग्जाम्पल पळोवया. आतां तुमी चिंता ते 1000 रुपया हांवें तुमकां देस्पेज करच्याक दिल्या. 950 रुपया तुवें देस्पेज केलो. सगळ्याचें तुवें बिलूय दिलें,
पूण 60 रुपयाचें बिल सेटल जावंक ना तेन्ना तुवें कितें करचें तुमी सांगात. बरें आसा, 60 रुपयाचो फरक येता 950 रुपया तुवें देस्पेज केला, 890 रुपयाचें तुवें बिल दिलाय. 60 रुपयाचें बिल दिश्टी पडना आतां ओके अशें हांव म्हणटलो काय ना, तुका जरूर ताचें बिल तुवें दिवचें. तेन्ना तें अकावंट सेटल जाता. हें बिल तें सगळें सेटल जालें. 60 रुपयाचें डिफरन्स येता. ते 60 रुपया आतां कितें जालें तुवें जबाब दिवचो, क्लॅरिफिकेशन दिवचें, क्लियर करूंक जाय. आयकात म्हज्या भावा भयणानो, तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान बऱ्या मनान तुमी मागणें कोत्ता काय. पळयात जायते पावटी तुमी ते नाता आसतना पळय जायते पावटी गाय करून थिंगासोर नातात आनी आतां नाल्या उपरांत जरी तर तुमचे हात आतावास घेयत वा थिंगासोर कितें तरी चिकचिकीत लागता जाल्यार थिंगा तुमकां गोमोन येता हांव सारको आतां न्हावंक ना म्हूण. जायते फावटी तुमचे कान पासून थिंगासोर तुमी ते हात लायनान आनी मानीचेर सामा पासून थिंगासोर उत्ता. गाय करून तूं आतां न्हालाय आनी जायते पावटी पळय तूं सारको न्हायना जाल्यार तेन्ना कितें जाता तें तुमी म्हाका सांगशी. तूं न्हावून तर खरेंच आयलाय पूण तरी तूं जाणें तूं सारको न्हावंक नाय म्हूण. चालते भाशेन अशेंच तर तुमी तर कोत्ता जाल्यार रॅशेस जातले ओ फंगस थिंगा जातलें. हें सगळें त्रास जावपाचें कारण कितें तुमी जाणा, कित्याक तूं सारको न्हावंक नाय म्हूण. त्याच भाशेन तुवें तर तुजी सगळीं पातकां जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान नितोळ करूंक ना, तेंच मागीर ओत्मीक फंगस थिंगासोर जाता. तेन्ना तुमी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येतात, मागणें कोत्ता पळय तेन्ना पवित्र आत्मो सर्वेस्पर अशें कोत्ता. तुवें पळय ज्या पातकांचो विशय आसा पळय तो अजून मानून घेवंक ना त्या विशयान तुका उगडास दिता आनी तें सेटल कोत्ता. असो पळय तेन्ना तो तुका उगडास दिता पळय तुजे खोऱ्या काळजांतल्यान तूं पश्चाताप करचें आनी सर्वेस्परा कडेन बोक्षणें मागचें. हांवें ह्या विशयाचेर चूक केल्या, म्हाका बोक्षणें दी सोमया, आनी त्या विशयाचेर तुवें पातक बांदून घेतलें जाल्यार बरें जातलें. आनी हें सगळें सेटल जाल्या उपरांत पळय तुजो दुस्मान तुका तर परतून उगडास दिता जाल्यार तूं एक पवित्र मनशा भाशेन तूं नाटक कोत्ताय. तूं जाल्यार तूं प्रमाणीक म्हणून थिंगासोर नाटक कोत्ताय. म्हाका तुजें सगळें खबर आहा. तूं एक व्हडतो पातकी तूं जाणाय. तुवें खंयचे पातक केल्या पळय ताजें सगळें लिस्ट म्हजे लागीं आतां आसा. आनी ह्या भाशेन सैतान तो तुका ब्लॅकमेल कोत्ता जाल्यार तुवें तें हिम्मतान घेवन अशें म्हणूं येता. हें सेटल जाल्लें आसा. आतां चोतरान आयकात. आतां हे दोग जाण काम करपी एकलो बोतकांची कुयदाद तो बरे भाशेन घेता आनी दुसरो पळय आसा तो घराची सगळीं कामां कोत्ता. हे बोतकांची कुयदाद घेता पळय तो मनीस एका दिसा त्या बोतकांक तो हूंय वतालो. एक बोतक दुसऱ्या वाटेन वयता, तो एक बोडी घेता आनी ताका मारता आनी उपरांत थिंगाच तें बोतक मोत्ता. पूण आतां ताजो मालीक तो एकदम निबोर काळजाचो. दर एका बोतकांक तो मेजतालो आनी आपल्या बारोबर जी काम कोत्ता पळय तांकां तो सारको खोडेगांत वावर कोत्तालो. ह्याणेन पळय ते बोतकाक पळय मारला पळय बोडयेन तें दुसऱ्या मनशान पळयला आनी तो ताका अशें म्हणटालो, आरे तुवें हें कितें केलें रे हांगा, ताका मारलें मरे. हांवें ताका मुद्दम मारूंक ना. हो दुसऱ्या वाटेन वेतालो, ताका बडी मारून हांव हे वाटेन हाडूंक सोदतालो पूण तो देरेपेन तूं आतां मरोन गेलो मरे. आतां मेरेन तुवें कितले फावटी मारला आसतलें आनी कितले फावटी सराक तुवें फोटयला आसतलो. हांव हें आतां सराक सांगतलो आनी तो तुका शिरविसरलो भायर काडटलो. ह्या भाशेन तो मनीस ताका आतां ब्लॅकमेल करी. आतां आयक रे, पळय म्हाजी तोरी शिरीस गेली जाल्यार म्हजे फामिलीची कुयदाद करपाक त्रास जातले. असल्या आकांताच्या वेळार दुसरें काम मेळप एकदम कठीण. हांव आतां कसो उगी रावतलो तूं म्हाका सांग. तूं तुज्या मालक्याक थिंगासोर फटयताय. घोरी तर हांव उगी रावलो जाल्यार हांव आतां गुन्यांवकारी जातलो. आरे तूं मातशें आयक रे, तूं म्हाजे लागीं अशें करिनाकाय. आरे एकाच बाबतीन तूं म्हाका मातशें आदार कर, प्लीज प्लीज तूं म्हाका आदार कर रे. तेन्ना तो मनीस म्हणटा, बरें बरें आसा, हांव तर सराक ही खबर सांगचो ना, पूण हांव जें म्हणटा तुवें तें करचें पडटलें. बरें सांग. सकाळचो पळय तूं कुजनान तूं यो. आरे कुजनान येवन हांवें थिंगा कितें करचें, तें कितें करचें तें हांव तुका सांगता.
सगळी आयदनां आसा पळय ती आतां धुवन दवर. अरे हें तर तुजें काम न्हय. बरें आसा, हांव म्हजें काम करतलें. जोरी तर हांव मालक्याक तुवें कितें केलें सांगता पळय, तुजे ते हात पांय तो मोडून उडयतलो. हांव आतां वचोन सांगता, तूं वचोन तुजें काम कर, हांव म्हजें कामूय थिंगा कोत्ता. ब्लॅकमेल करपी ह्याच भाशेन उलयतात. तुजें उणेंपण आसा पळय तें सारकें पारकितात आनी ते आपल्याच्या आदीन तुका कोत्तात. बरें आसा, हांव तुका कितें सांगता कोत्ता. आनी ह्या भाशेन तो आयदनां धुवंक लागलो. पयले दिसा ताणें बरे भाशेन सगळीं कामां केलीं, सगळीं आयदनां ताणें धुलीं. दुसऱ्या दिसा कापडांय धुवंक तो लायता. हांव आतां बदकांकूय पडयता, तुजी बासणांय धुता, आतां कापडांय धुवंक तूं म्हाका सांगताय. तुवें त्या बदकाक मारलोय न्हू. अरे तूं पोतून तेंच उलयताय मरे. आतां हांव कापडांय धुता आनी बासणांय धुता. तो आतां घासूंक लागलो. आतां तो जेवण रांदूंकय सांगता. हें सगळें काम करप म्हणल्यार अवघड मरे. बरें अवघड जाल्यार तो वचून हांव मालकाक सगळें सांगता. बरें आसा, तेंय हांव करतलो. आतां तुमी आयकात. ताका पळय आतां कांयच करपाची गरज ना. पांयाचेर पांय धरून तो आतां बसोन आसा. बदकांचे तेणें देखभाल करूंक जाय आसली. आतां थिंगा जेवणूय रांदूंक जाय, बासणां घासूंक जाय, कापडांय धुवचीं. आतां तें सगळें तो कामां करता. पयलें तो कांय काम करना, फक्त पांयार पांय धरून तो थिंगासो आराम करतालो. म्हज्या भावा भयणांनो, तुमी आतां आयकात. खोटो सैतान अशेंच कोत्ता. तुजें पातक तुका ह्या भाशेचो गुलाम करून सोडटा. ताज्यान तें करूंक जावंक ना. ताज्यान तें सोसूंक जावंक ना. पयलो सकाळचो 6 उठ्ठालो, आतां तो 4 उठोंक लागलो. रातचो तो 10 न्हिदतालो, आतां तो रातचो 12 न्हिदोंक पावता. सगळीं कामां ताकाच करचें पडलें. ताका करूंक जावंक ना, ताका तें सोसूंक जावंक ना. जेन्ना ताज्यान आनी करूंक जावंक ना, तेणें कितें केलें तूं जाणाय? एका दिसा आपल्याच्या मालकाशी गेलो आनी अशें म्हटलें. रोडान वचोन तो ताज्या पांयाशी पडलो. मालक्यान ताका विचारलें, कितें जालें रे? दुनिया 3 म्हयने आदीं म्हजेशी एक चूक जाली दुनिया. तुका खबर आसा तुजे बदकांचे पे बरी कोयदात हांव कोत्ता. एक बदक दुसरे वाटेन वयतालें, म्हज्या हातान ती एक बोडी आसली आनी त्या बदकाक सारके वाटेन हाडपाक हांवें ताका मारलें. हांव ताका मारूंक सोदिनासलो, पूण बोडी ती फोर्सान बसली आनी तें बदक थंयसरूच मेलें. बरें आसा, आतां कित्याक तूं आयलाय? म्हाका बक्षणें दी दुनिया. हांवें तुका कोणें सगळें लिपयलें आनी त्या पासत जायते म्हाका त्रास आतां सोदचे पडले. 3 म्हयने तुका त्रास पडले म्हणून ताचो अर्थ कितें? जे कोणान पळय हांवें ताका मारतना पळयला, ताणें म्हजे लागीं ही सगळीं कामां करून घेतलीं. ह्या घराचें काम करता पळय त्या मनशान ताका मारतना पळयल्लो आनी तो ही खबर तुका सांगतलो म्हणून तो म्हाका अशे भाशेन ब्लॅकमेल करता. त्या दिसा सावन आयज पर्यंत तो म्हाका जायतो सतयता, म्हाका त्रास दीत आसा. तेन्ना सावन हांव घरांतलें काम आनी कुजनांतलें काम आनी कापडां धुवपाचें काम हें सगळें हांवच करता. आनी सगळीं कामां करपाक आतां म्हाका सोसूंक जायना. आनी हांव आयज तुज्या लागीं हे पासत आयला, तूं म्हाका बक्षणें दी. हांवें चूक केल्या पळय ती, तूं म्हाका बक्षणी दी दुनिया. तेन्ना त्या मालक्यान कितें म्हणलें जाणा? अरे पिश्या, जेन्ना तुवें त्या बदकाक मारलेलें पळय आनी वयसान तें पळयलेलें, तूं कितें म्हटलें? तुवें हें सगळें पळयलें दुनिया? अरे वय, हांवें तें पळयलें. हांव कितलो अर्थ पिसो न्हू. अरे तुका तर सगळें खबर आसा म्हणून म्हाका हें गमलें. त्या दिसा तर हांवें तुजे लागीं बक्षणें मागलें आनी हांवें तुका तें बक्षणें मागलें आनी हांव नॉको आसलो, तूं जाणाय म्हणून तें. आनी त्या पासत हांव ताजो गुलाम जालो. भावा आनी भयणांनो, आतां आयकात. जे मेरेन तुजे चुकी तुमी लिपयता, जे मेरेन तुमचे पातक तुमी लिपयत आसता, सैतान तुमचेर अधिकार चलयत रावतलो. सैतान तुका सारको एक बिजूड कसो कोत्ता. सैतान तुजी सूख शांती आसा पळय ती लुटून तो वता. तुका तो एक मोडें कशें कोत्ता. तूं जिवो आसाय पूण एक मेल्लें मोडें कशें जेताय. सूख शांती नासतना तसलें जिवीत तूं जेताय. तूं तुकाच आनी तुजे जिविताक तूं थिंगासर शिणोत रावताय आनी त्या पासत तुका जियोच्याक तो त्रास करीत रावतलो. घोडेक तुजी आयज परिस्थिती ह्याच भाशेन घडला जायत. वो ओकमान तुज्यान आतां सोसूंक जायना जायत. तुज्या त्या पातकी जिविता वरवीं आनी पातकी संवया वरवीं ते सगळें सूख शांती मुखार तुका सोरोंक जायना ह्या भाशेन न्हय. आनी आयज तुजें जिवीत ह्या भाशेन जाल्लें आसा काय? सैतान येवन तुका ब्लॅकमेल करीत आसा काय?
आतां सगळें काबार जालें, तुजें आतां कांयच करूंक जायना. आतां तूं मरतलोय आनी तूं सारको इफेनान वयतलो ह्या भाशेन तुका भिरांत जाता. तूं आतां आयक. एका दिसा सैतान तुका म्हणटा त्या दिसा पळय तुवें तें पातक केलें जाणें न्हू. आनी आतां तूं एक पवित्र मनीस कसो तूं नाटक करीत आसाय घोडेक तो असो म्हणत. पळय आतां मरे तुका हांवें एक काणी सांगल्या. आतां ते काणयेन मुखार सरया. त्या दोनयाच्या पांयाशी तो असलो आनी त्या दोनयान म्हणलें हांवें त्या दिसा तुका तांकां पळयल्लो. कितें तूं स्वत उलय त्या दोनया? अरे वय. त्या दिसा जोरी तर हांवें येवन तुका सांगलें जाल्यार म्हाका इतले त्रास म्हाका भोगचे पडचे ना. तुवें त्या दिसा म्हजे लागीं येवन सांगोंक जाय आसलें. हांव तुका बोक्षण दिवचो. हांवें व्हडती चूक केली दोनया. हांवें जाय तो उशीर केले. बरें आसा, आतां वचून तुजें काम कर. बरें दोनया. तो आपल्याचे बदकांक थिंगा पळयतालो. अरे आयक रे, तूं तुजें काम करता आनी म्हजें काम आतां कोण करतलो रे? जेवण रांदप, बासणां घासप, कापडां धुवप हें कोण करतलो? तो तेजें आयकनासलो. अरे हांव कितें म्हणटा तें आयकता रे. आनी लागीं थिंगा येयलो. तुका आयकोंक येयना रे? कोण काम करतलो? बासणां कोण घासतलो? कापडां कोण धुतलो? वचून कर रे. हें काम हांव कित्याक करूं? कापडां तुवें धुवंक जाय न्हू तीं? बासणां तुवें साफ करची न्हू? जेवणूय तुवें रांदूंक जाय न्हू? अरे तूं कितें म्हणटाय रे? तूं सगळें विसरलें काय? हो तुका सगळो उगडास दिवचो पडटलो. हेका बदकाक तुवें मारून उडयल्लो. तूं विसरलो आसतलें पूण हांव तें विसरोंक ना. आनी हांव तर त्या मालकाक सांगत. अरे तूं वचोन दोनयांक कितें सांगतलोय? हांवेनूच वचोन दोनयांक हें सगळी खबर सांगली. अरे तूं आतां स्वत उलयताय? वय, हांवें ताका तें सांगलें. आतां कोण त्रासान पडलो तुमी सांगात? तोच थिंगा फसता. आतां तुमी आयकात. पळय जें इफेन आसा पळय तें तुका आनी म्हाका तें थिंगासो तयार करूंक ना. तें सैताना पासत केला. तें इफेन सैताना पासत केल्लें आसा पूण तो सैतान थिंगा एकलो वचपाक सोदिना. त्या पासत तो तुका आनी म्हाका ब्लॅकमेल करून पातके सवयांत फसोवन आमकां ताचो गुलाम करूंक सोदता. आनी आपल्याच्या सांगाता तो सगल्यांक आमकां थंयचो इफेना व्हरोंक सोदता. ही मांडावल सोजमिकाय मेवली. इफेन आमच्या पासत तयार करूंक ना. हें सैताना पासत. सर्वेस्परान सैताना पासत तें इफेन तयार केला. तुमी सैतानाचें आयकोन कित्याक सर्वेस्परा कडल्यान पयस वेतात? सर्वेस्पर तुमचो मोग करता. तुमी जें कितें पातक केला तो तुमची पातकां बक्षितलो पूण तुमी सैतानाचीं उतरां. तुमी ताजीं उतरां आयकोन कित्याक तुमी तुमचें जिवीत ह्या भाशेन पिड्यार कोत्तात? तुमी ताचे सांगाता इफेनान कित्याक वसोंक सोदतात? तुमी विबाड जावचें हें सर्वेस्पराक नाका. त्या पासत तो तुमकां एक संदी दिता तुमकां थारोवन दिवच्याक. त्या दोनयान त्या दिसा त्या भुरग्याक बोक्षण दिलें. तुमी पासून ह्या भाशेन केन्ना पर्यंत तुमी भियोन जिवीत सादतलीं काय? आयज सर्वेस्पर तुमचे लागीं उलयता. तुमी तर तुमचें जिवीत सुदारीत जाल्यार कितलें बरें जातलें. जरी तुमी तुमकांच सुदारीत जाल्यार सर्वेस्पर तुमकां बेसांवांनी भरूंक तयार आसा. वर्त्या पवित्र सर्वेस्परा बापा, तूं आयज तुमच्या उतरांतल्यान आमचे लागीं सारको उलयलाय. जायते तुवें आमकां ह्या वेळाचेर आमकां तुवें दाखयलाय. आमच्या उत्मीक जिविताक जी आमकां गरज, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या फामिली पासत जें आमकां गरज आसा, जें सगळें आमकां गरज आसा पळय तें सगळें तुवें आमकां सांगलाय. सगळें सारकें करता म्हूण तुका दिन वाचता. आनी जरी तर आमी परिक्षेंतल्यान वचना जाल्यार आमी पवित्र जावचीं नान. तूं आमकां बेसांवांनी भरपाक तयार आसाय. म्हज्या बापा, आमचें जिवीत तूं सुदार बापा. आनी आयज पळय जीं पश्चाताप करता तांकां पळोवन ह्याच भाशेन तूं म्हणटाय बापा. ह्या दिसाची हांव वाट पळयत आसलो. तुजे भितर बदल जावप, तुजे पश्चाताप करप ह्या दिसाची हांव वाट पळयत आसलो. हें पळोवन तूं खुशालकाय जातलें बापा. आनी भरपूर तूं तांकां बेसांवां दितलोय. आनी तांकां तूं हें सगळें बेसांवांचें तूं तांकां फावो करतलोय. जें तीं मागतात आनी जें तीं आवडटात तांचे किन सुबेज तूं तांकां दितलोय.
जे सगळे विश्वास दवरतात पश्चाताप करतात ते सगळ्या लोकांचे तुजे बेसांवांतून देवूय. तुजो मोग ती जाणा जावच्याक तांचेर कृपा कोर. आमचे मागण्यांचो जबाब दी आनी वेग्यानूच बरे दीस पळोवच्याक तूं आमकां आदार कोर. सगळ्या लोकांचे तूं मागणें आयक, तूं तांकां मानून घे. सैतानाच्या ब्लॅकमेलांतल्यान आमकां सोडय. सगळ्यांक आमकां तूं थीर कोर. तुजे भुरगीं कशें आमकां जिवपाक तूं आदार कोर. तुजे ती कृपा आमचे देवूय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन.